म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी भाग्यवंत आंतोनीचें जिवीत आदी नियाळलेलें आसा. एकूच मुद्दो हांव तुमचे फुडें मांडटा. ताका तो आगोस्तीन हांगसर पळय आसा, आगोस्तीन आनी आमचो पाप साहेब आसा, त्या संस्थेंत ताणें प्रवेश घेतलेलो लिस्बोआक. आनी थंयसर 5 फ्रांसिस्कान तांचें मरण जाल्लें. आफ्रिकेक आसलेले तांकां मारतीर केल्ले, मुसलमानी तांकां मारतीर केल्ले, मारून उडयल्ले. तांची कूड थंयसर आयल्या उपरांत ताच्या मनांत अशें जालें की हांव फ्रांसिस्कन जातलो. आनी ताका ही संदी मेळ्ळी, फ्रांसिस्कन जालो. आनी तो आपूण आतां थंयसर मोरोक्को वेतलो म्हणून ताणें बोटीन प्रवास करूंक गेलो. थंयसर गेल्या उपरांत ताका वचोंक जायना जालें. आनी तो थंयसर वयचे आसतना सिसिलियाक पावलो. सिसिलियाक ताणें आयकलें की सगळे फ्रांसिस्कन आसिसीक वेतात आनी पांय वाटेन ते चलोन चलोन वेताले. ह्या आतां हेंच्या शेकड्यान 13व्या शेकड्यांत सगळे गेले थंयसर. आवय इतले ब्रदर थंयसर आसलेले ते पळोवन आनी फ्रांसिसाक ताणें नियाळून तो म्हणूंक लागलो, इतलो तो खालती, तो कोदिलीत बसचे आसतना सकयल बसून त्या दुसऱ्या ब्रदरीक सांगतालो तांकां सगळें सांग म्हणून. हरशीं तो फुडारी, पूण हे भाशेन खालतीकायेन तो बसलेलो ताणें पळोवन ताचे मनांत जालें हांव खालती जातलो. मागीर ताका एका इटालियाच्या वयल्या थंयसर घरांत धाडलो. तो सादें काम करतालो, वाणयो धुतालो, जमीन पुसतालो. आनी एक दीस कितें जालें, थंयसर त्या गांवांत जेन्ना कोण एक पाद्री जातालो तेन्ना फ्रांसिस्कन ओ डॉमिनिकन हे दोगूय म्हणून हितून प्रवचन करताले. ते दिसा ह्या समयार कोणूच निवडूंक नासलेलो, कितें तरी गोंदळ जालो आनी हाका लोटलो. आनी ते म्हणूंक लागले, तूं कितें सांग लोकांक. तो म्हणूंक लागलो, हांव सांगिना. पूण ताका लोटल्या उपरांत ताणें देवाचें उतर इतलें बरे भाशेन परगटलें, सगळो लोक अजाप जालो. आनी खरेपणी ताचें उतर तांकां सगळ्या जाणांक तोखलें. पूण इतली हुशारकाय, इतलें सगळें तो जाणो आसलेलो, हिंसुत्तान ताका देवानी पदवी दिली. ताका खूब बरी स्मरण शक्ती म्हणजे मेमरी आसलेली. रोखडोच तो तें एब्जॉर्ब करतालो आनी मनांत दवरतालो आनी मनांतूच आसतालें ताच्या. हाका लागून ताका फ्रांसिस्कान सांगलें, फ्रांसीस आसिसीचा ताणें सांगलें, तुका हांव देवशास्त्राचो मनीस नेमता, पूण तूं खालतीकायेन हें वेव्हार करूंक जाय. खरेपणी ताणें खालतीकायेन वेव्हार केलो आनी इतलो तो फामाद जालो इटालियाक, स्पान्याक, फ्रांसाक की ताचें नांव सारकें गाजूंक लागलें. पूण कित्याक लागून? खालतीकायेक लागून. हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता, खालतीकाय आमचे मदें आसत तर तेन्नाच काल सांगलां ते प्रमाणे तो पौर्डो जो आमकां काळोखांत दवरता तो जेजू वरवीं काडून वेतलो आनी जेजूचो परचूळ आमचें सगळें फांगतलो आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांतल्यान. आनी आयज तेंच सांगलां, आमी तो जेजू सगळें आसत, बाकीचें सगळें जेजू करतलो. आमचे दोळे कशे भाशेन आमी वापरता, आमचें तोंड, आमचे हात, हें सगळें आमी जेजू सगळें वापरतले हांव. आनी पातकाचो सोयग आमी जावचें ना. आनी ह्यो वस्तू आमचे देवान दिल्ल्यो. तर आयज म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, भाग्यवंत फ्रांसीस दी आसिसीच्या फेस्ता दीस आमी हें पत्करया की तो देवान दिल्ल्यो देणे खालतीकायेन देवाकूच वापरूंक पवित्र आत्म्या वरवीं तो दितालो, तेच भाशेन आमी दिवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया आनी आमचेच पासत न्हय, आमच्या कुटुंबा पासत आनी सगळ्या संवसारा आनी हेरां पासत आमी मागया. चड करून जीं कोण आपल्यापणाक लागून खूब दुसऱ्यांक त्रास करता आनी आपल्याकूय त्रास करता, तांचें जिवीत देवान आयच्या दिसा हे विनोतींतल्यान तांकां तें देणें मेळच्याक, तांकां सुटका मेळच्याक आनी ते स्वतंत्र जावन
देवाचो मोग ताच्या काळजांतल्यान व्हांवच्याक आमी तांचे पासून मागया. आमेन.